आज पुरस्कार मेळ्ळो आयकून म्हाका खूब खोशी जाली. म्हणजे एक आशिल्लें बाळीन ह्या पुस्तकाक मेळ्ळी म्हणून. कारण हें पुस्तक म्हज्या काळजाक खूब लागींचें. हातूंतलें पळय जें बाळीन म्हणून पळय काणी आसा, म्हणजे जें चली आसा बाळीन म्हणून पात्र आसा तें हांव भुरगेपणांतलें हांव. म्हणजे म्हजी स्टोरी अशें म्हणल्यार जाता. ना 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 म्हाका खबर सुद्दां नाशिल्लें आनी म्हाका तें तातूंतलें कांयच खबर नाशिल्लें. म्हाका जेन्ना कळ्ळें आयलां म्हणून तेन्ना खूबच खोशी जाली म्हाका. कारण एक आपल्याक रिकॉग्निशन मेळ्ळें अशें जाता न्ही, आपूण बरयता इतलीं वर्सां आपल्याक रिकॉग्निशन मेळटा पुरस्कार मेळप म्हणून. हं. त्या खातीर खोशी जाताच आनी म्हाका चड खोशी म्हणजे हे पुरस्कार हांवें म्हज्या वाचकांक अर्पण करता हांव. कारण म्हज्या वाचकांनी खूब प्रेम केलां आनी तांचें म्हाका सदांच प्रोत्साहन दिसता. प्रत्येक हाका म्हाका ते फोन करून किंवा मेसेज करून सांगता आमकां हें आवडली, तुजी काणी आवडली जावं तुजी आनी कितें निबंध आवडलो. त्या खातीर हो पुरस्कार म्हज्या वाचकां खातीर. सगळ्यात पयलीं म्हज्या वाचकांक, पुस्तकाचे प्रकाशक संजना पब्लिकेशन्स, तशेंच म्हाका हें पुस्तक बरोवपा खातीर जाणी जाणी फुडें काडलो आनी यशस्वी रितीन म्हजें पुस्तक आयलें आनी आयज म्हाका दनपारां फोन आयलो की साहित्य अकादमीचो युवा साहित्य पुरस्कार प्राप्त जाला म्हणून. ही गजाल कळ्ळे उपरांत मनाक खूब धादोसकाय भोगली आनी एक मन भरून आयल्या सारकें. आतां ही गजाल कळ्ळे उपरांत मनाक बरें दिसलें पूण तितलीच जबाबदारी सुद्दां वाडल्या. कारण साहित्य अकादमीचो युवा साहित्य पुरस्कार प्राप्त जालो आनी पुरस्कार प्राप्त जाले उपरांत साहित्याक आतां सतत म्हाका योगदान दिवचें पडटलें आनी दिवपाक जाय ही म्हजी जबाबदारी. आनी ह्या कारणाक लागून तितलोच खांद्याचेर मातसो खंय तरी पेज पडला. सकाळ दनपार पासून सगळ्यांचे वेगवेगळ्या लोकांचे, साहित्यिकांचे, इश्टांचे फोन येत आसात, मेसेजी येत आसात. हातूंतल्यान एक जिवाक एक वेगळीच थंडसाण कशी मेळ्ळ्या. कारण खुबश्या जाणांनी सांगलां तें पुस्तक म्हजें साहित्य वाचले उपरांत की ह्या साहित्य प्रकाराक बेगिनांतल्या बेगीन साहित्य अकादमीचो युवा साहित्य पुरस्कार मेळटलो, हें बरोवन घे, हांव दोळे धांपून सांगता अशें खुबश्या जाणांनी म्हाका सांगलें. आनी ती गजाल आयज साकार जातना दिश्टी पडटा. पेडण्याचो समारा जायत्या जाणांनी टिका सुद्दां केली की पेडण्या बोलयेचेर बोली भाशेन आशिल्ल्या कारणान त्याचेर टिका सुद्दां जाली. आमच्याच लोकांनी टिका केली की कांय ना बेश्टे आमच्या भाशेची फकाणां मारल्या किंवा आमच्या संस्कृतायेची फकाणां मारल्या अशी. पूण आयज तेंच पुस्तक, तेंच साहित्य, तो साहित्य प्रकार आयज दिल्लीक पावलो आनी ताका साहित्य अकादमीचो पुरस्कार प्राप्त जालो. हें कळना फुडें आमच्या लोकांक सुद्दां जाय तितलोच अभिमान दिसता आनी निश्चितपणान तो दिसतलोच. म्हाका हो पुरस्कार मेळ्ळो आनी मेळोवपा फाटल्यान जे जे कोण परीक्षक आशिल्ले तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी चडांत चड देव बरें करूं म्हज्या वाचकांक म्हाका जाणी जाणी हें पुस्तक तयार करपा खातीर वा पुस्तक बरोवपा खातीर प्रोत्साहन केलो त्या सगळ्यांक आनी म्हज्या घरच्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी हो पुरस्कार म्हाजो नसून तुमचो सगळ्यांचो आनी म्हज्या ह्या पेडणे बोलयेचो म्हणटा.